आमकां जॉइन जातात इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फांट्याचे अध्यक्ष डॉक्टर विनायक बुवाजी. दोतोर वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल दोतोर, हे ब्लॅक फंगस बी म्हणटकीर सद्या कितें आयकल्यार कच्च जाता आनी तातूंत भितर ब्लॅक फंगस बी म्हणटकीर आनीक भंय दिसता. हें प्रकरण कितें आनी गोंयकारांनी कितले शिटूक सादूर आसपा जाय? नावाप्रमाणेच ब्लॅक फंगस म्हणजे खरेंच एक भिवपाचो एक शब्द आसा. आता हो फंगस बेसिकली फंगस म्हणजे कितें, आमी ताका सादे भाशेन एक चितो म्हणटात किंवा बुरशी म्हणटात. जेन्ना आमच्या शरिराची प्रतिकार शक्ती कमी जाता, जी आजकाल जे कोरोनाचे संकट आमचेर आयिल्लें आसा आनी ताचे खातीर जी भरपूर आमी वखद वापरतात, पेशंटाची जी शारिरीक शक्ती आसा ती कमी जाता. त्या शक्ती कमी जाल्ल्या कारणान जी वाडपाची जी एक फंगस जी शक्यता आसा ह्या कोरोना खातीर ती वाडिल्ली आसा. आता जेन्ना फंगस किंवा हेका आमी ब्लॅक फंगसच म्हणया, कारण ताका नॉर्मली आमी चितो बुरशी म्हणपाक मातशें बरें दिसना. जेन्ना फंगस आमच्या शरिराचेर वाडटा, तो जर एक्झॅक्ट टायमाचेर आमी जर सोदून काडूना किंवा ताजो ट्रिटमेंट ज्या टायमाचेर करपाचो जावना, जाल्यार ते वाडपाची शक्यता आसा आनी ताजे डेफिनेटली चड मोठ्या प्रमाणात दुश्परिणाम आमकां दिसून येवपाक लागले. सो कोरोना खातीर डेफिनेटली हें प्रकरण मातशें वाडिल्लें आसा. दोतोर, जेन्ना आमी म्हणटात ताजी लक्षणां कितें, म्हळ्यार खंयची लक्षणां दिसल्यार जे कोवीड पॉझिटिव्ह आसात ते किंवा जांकां कोवीड जावन गेला ते, लक्षणां कितें आनी कोण चड ससेप्टेबल आसा? आता हो ब्लॅक फंगस म्हणटा तो प्रकार आतांच आयला अशें ना, तो पयलीं आशिल्लो. पूण आतां जशे जशे आमचे कोरोनाचे केसी वाडले ताजो नंबर डेफिनेटली वाडला. पयली वेव जाली तेन्नाय तो आशिल्लो, आतांय चड प्रमाणांत जाल्यार कारणां खूब आसात. कारण आतांचो जो स्ट्रेन जो आसा व्हायरसाचो तो मातसो चड विरुलंट आसा, म्हणजे चड एग्रेसीव आसा. सो प्लस नंबर ऑफ केसीस ऑफ कोरोना हॅव गॉन ट्रेमेंडसली व्हेरी हाय कंपेअर्ड टू फर्स्ट वेव. सो डेफिनेटली ते नंबर जे आसा ब्लॅक फंगस ते वाडले. आता जेन्ना दुसरी वेव आयली, अजूनय ताजेर 100% असो सक्सेसफूल बाबा ही मेडिसिन घे, ही वखदां घे, कोरोनाचो तूं 100% निवळटलो अशें आमी खात्रीलायक अजूनय म्हणू शकना. पण जे प्रयत्न आमी करतात त्या वखदा भितर आमी स्टिरॉइड्स म्हणून वापरतात. आता स्टिरॉइड्स म्हणटा ते इज अ व्हेरी नायस लायफ सेव्हिंग ड्रग. पण जेन्ना ताजो अति वापर जाता तेन्ना आमची शरिराची जी प्रतिकार शक्ती जी आसा ती मातशी देंवता आनी जेन्ना त्या टायमाचेर ह्या फंगसाक आमचेर राज्य करपाची संदी मेळटा, म्हणजे वाडपाची संदी मेळटा. आता फॉर एक्झाम्पल, आता तुमी इतली वर्सां मॉर्बिड कंडिशन, डायबिटीस, मागीर ताका इम्युनोग्लोबुलिन, हे सगळे शब्द आयकल्ले आसतले. ह्या टायमाचेर कितें जालां, जेन्ना आमचे एक कोमॉर्बिड कंडिशन जी वाडिल्ली आसात, अलॉंग विथ वाडिल्ली म्हणजे जी आसात अलॉंग विथ द कोरोना, ताजो ट्रिटमेंट करपाक आमकां एक स्टिरॉइड्सचो वापर करचो पडटा. आता हो स्टिरॉइड जे वापर जो करतात तो कितल्या प्रमाणात वापरप, केन्ना बंद करप हें जाणून घेवप डॉक्टराचें काम आसा आनी तें खूब म्हत्वाचें आसा. सो जेन्ना हो स्टिरॉइडचो वापर खूब प्रमाणात जाता, ताजे बरोबर डायबिटीज जी आमकां जाल्ली आसता ताजो कंट्रोल जाल्लो आसना किंवा डायबिटीज वाडिल्ली आसता, त्या टायमाचेर ब्लॅक फंगसाचें प्रमाण वाडपाची लक्षणां आमी दिसून येता. आता नॉर्मली फंगस म्हणटा तो एक तरेचो जो चितो जो आसता तो कसो आमच्या शरिरा भितर वता, इट इज लायक ताका आमी स्पोर म्हणटात. म्हणजे जे पोलन ग्रेन जे असतात आमच्या शेता भितर तसो तो स्पोर आसता. तो आमी स्वासांतल्यान भितर घेतात किंवा जी स्किन कट जाल्ली आसता थंय तो वता, ताची वाड सुरू जाता. आता नॉर्मली जेन्ना आमी हेल्थी आसतात तेन्ना आमच्या शरिरा भितर ताची वाड जावप प्रमाण खूब कमी आसता. पण जेन्ना कोरोनाचे केसी वाडल्यात, तांचे स्टिरॉइड्सचें प्रमाण वाडलां, तांचे डायबिटीज जेन्ना स्टिरॉइड्सचो अति वापर जाता, डायबिटीज मातशी अनकंट्रोलेबल जाता, किंवा ज्या पेशंटाची पयलीं कॅन्सराची म्हणजे ट्रिटमेंट सुरू आसा तांची प्रतिकार शक्ती कमी जाल्ली आसता, किंवा ज्यांची ऑर्गन ट्रान्सप्लांट फॉर एक्झाम्पल किडनी ट्रान्सप्लांट तांकां भरपूर मेडिसिन चालू आसता, तांची डेफिनेटली प्रतिकार शक्ती कमी जाल्ली आसता, त्या पेशंटाक आमकां चड दिसून येता. सो जेन्ना तो भितर वता, तो स्वासा मार्गे भितर वता, तो पयलीं जो टार्गेट करता तो आमचे नाक, मागीर ताजे वयर आसता ते आमी ताका सायनस म्हणटात, सायनस. तरी पूण कंट्रोल केलना तो भितर वता,
नाकांतल्यान भितर वचून तो दोळ्या कडेन पावपाक शकता, एक दोळ्यांतल्यान दुसऱ्या दोळ्या कडेन पावपाक शकता. तरी पूण तो आयडेंटिफाय केलो ना, ट्रिटमेंट केलो ना, तो इवन मेंदू भितर वचूंक शकता. तरी पूण तो आयडेंटिफाय केलो ना, तो आमच्या भितर फुफ्फुसां आमच्या लंग्सा भितर वचूंक शकता. आनी जेन्ना तो ब्रेन, लंग्स हे ऑर्गन टार्गेट करता, डेफिनेटली आमकां एखादो वेळ जिवाचो धोको आसता. सो ह्यातून हय. सर दोतोर पण लक्षणां कितें कशें कळपाचें आतां कोविडाची लक्षणां आनी हाजी लक्षणां खुबशे फावटी दोतोर सांगता तेन्ना ओके. सेम कशी दिसतात एक सामान्य मनशान डिफरन्शिएट कशी करप ही लक्षणां आता प्रोबेबली एक काही गोष्टी ज्या आसात त्या कशें आसतलो जेन्ना आमी सुरवात जातली ब्लॅक फंगसाची तेन्ना आमचे एक कदाचित हेडेक जी आसा ती भयंकर प्रमाणात वाडटली. हम्म, आमकां नाकांतल्यान एखाद्या वेळ असो तांबडोसो डिस्चार्ज येवपाक शकतलो म्हणजे नाक जे आमी गळटा किंवा शेंबूड येता त्या शेंबडा भितर एखाद्या वेळ असो ब्लॅकी डिस्चार्ज किंवा रक्ताचे कितें कण दिसूं शकता. हम्म, जर तो सायनसा कडेन जर पावलो नाका दोन्ही सायडीच्यान थंय सूज येवपाची शक्यता आसता, तें तांबडें जातलें, हम्म, हात लायल्यार सुद्दां दुखतलें. हम्म, जी नाकाची जी हाडजी आसा ताका आमी ब्रिज म्हणटात थंय एखाद्या वेळ काळपटपणा दिसूं शकता. हम्म, ताज्या नंतर तो जर दोळ्या कडेन जर पावलो, दोळ्याक सूज येतली, दोळ्याच्या सायडीच्यान तांबडें जातलें. ताजे नंतर इवन तो भितर जर पावलो म्हणजे दोळ्या भितर मेंदू भितर जर पावलो केन्ना केन्ना दिसपाचे दृश्टी मातशी आमकां त्रास करपाक लागतली. हम्म. तो लंग्सा जर गेलो खरंच चड वाडटली. सो ही लक्षणां आसात जेन्ना सामान्य मनशाक केन्ना कळपाक शकता जर तुमकां एक फर्स्ट सिम्पटम्साचेर म्हणजे केन्ना सायनसायटीस जी आमी नॉर्मली आमचे कडेन पेशंट जेन्ना येता डॉक्टर आपल्या नाक चावला सायनसायटीस जाल्या तकली उसळटा. सो इट इज बेजिकली एक मायंडा असू जाय की बाबा हे समजा हो जर पेशंट कोविड जर आसा निवळला किंवा निवळपाचो आसा किंवा पॉझिटिव्ह जर आसा आनी ही ताका लक्षणां आयल्यात जाल्यार कदाचित एक आउट ऑफ द बॉक्स तो आमच्या मना विचार आसूंक जाय. कदाचित ते आसूं शकता. हाजो अर्थ असो न्ही की प्रत्येक पेशंट किंवा प्रत्येक व्यक्ती जी आमचे फुड्यान येतली जाका सायनसायटीस आसा ती ब्लॅक फंगसच आसतली. हम्म. पूण मोर ऑर लेस इट इज आउट ऑफ द बॉक्स विचार करून आमकां पळोवचो पडटलो कारण ह्या दिसांनी हे प्रमाण वाडिल्लें आसा. सो पेशंटाक घरा कडेन कितें जातलें कदाचित नाकांतल्यान एक शेंबूड येतलो तातूंत भितर रक्त वतलें, काळपट एक पदार्थ वतलो किंवा नाक काळें जावपाक शकता, दोळ्याक भयंकर सुजून दुखपाक शकता, हम्म. खूब प्रमाणात हेडेक जावपाक शकता. सो दी आर नॉट रिलेटेड ओनली टू सायनसायटीस ऑर बारीक संदी. सो खंय तरी सायडीन वचून बाबा हे असू शकता काय ना हे पयलीं डॉक्टरा कडेन वचून खात्री करून पळोवची पडटली. सो आनी जर तातूंत भितर तुमी म्हणटात की सगळ्यात चड जे अलर्ट रावपाक जाय ते जाणी स्टेरॉयडाचो ट्रिटमेंट घेतला आनी जांकां डायबिटीस आसा तांणी. बरोबर. दोतोर उपाय कितें हाजेर आनीक ट्रिटमेंट कितें आनीक लक्षणां येतगीर कितले बेगीन ट्रिटमेंट सुरू जावप गरजेचो? डेफिनेटली आयडेंटिफिकेशन इन द फर्स्ट जितले जाता तितले बेगीन आयडेंटिफाय करप हे सामकें गरजेचें आसा. जितले बेगीन आमी ब्लॅक फंगसाचें आयडेंटिफिकेशन जातलें डायग्नोसीस जातली तितलो ताजेर ट्रिटमेंट जो आसा तो कमी प्रमाणात जावन ते टोटल कंट्रोलाचेर येवपाक शकता. आतां नॉर्मली ह्याचो जो ट्रिटमेंट जो आसा तो टोटली वेगळो आसा जाका आमी एंटी फंगल ट्रिटमेंट म्हणटात. आतां एंटी फंगल ट्रिटमेंट इज टोटली अ डिफरंट सेट ऑफ मेडिसिन्स. दे आर नॉट लायक एंटीबायोटिक्स ऑर एंटीवायरल ट्रिटमेंट. तातूंत भितर आमचे कडेन जी इंजेक्शन आसा तातूंत भितर एम्फोटेरासिन बी म्हणून आसा. नवी जी आसा तातूंत भितर प्रोसाकोनाझोल म्हणून आसा. ही आमची मेडिकल नांवां ते सोडात पूण जेन्ना आमी ट्रिटमेंट करपाक वतले एक मेडिकल भाग आसा म्हणजे वखदाचो भाग आसा आनी एक सर्जिकल भाग आसा. आतां वखदाचो भाग जो आसा तो केन्ना आमी घेतात जेन्ना आमी सिम्पटम्स किंवा जेन्ना आमकां ब्लॅक फंगस पयली स्टेपा भितर मेळटा. जेन्ना आमकां अशें दिसता की बाबा ही मेडिसीन घेतकीर ती आमकां ताचो क्युअर जातलो. पूण सर्जरीचो पर्याय केन्ना आमी फुडें घालतात समजा एक भितर आमच्या सायनस जाला आनी त्या सायनसा भितर जर भरपूर ब्लॅक फंगस भरिल्लो आसा मेडिसिनान ते वचचे ना. सो ह्या टायमाचेर आमकां कदाचित ENTचे जे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसात तांचो सल्लो घेवन तांचे इंटरफरन्स घेवन सर्जिकल ट्रिटमेंट करचो पडटलो. ते भितरल्यान सगळें आमी कितें काडचें पडटलें म्हणजे वी हॅव टू क्लीन इट अप. आमी जसो क्लीन करता तशें. जर दोळ्या कडेन जर पाविल्लो आसा कदाचित आमकां दोळ्याचो डॉक्टर दिवचो पडटलो कारण दोळ्याचो ट्रिटमेंट करप आनी फिजिशियनाक ट्रिटमेंट करप खूब फरक आसतलो. सो आय स्पेशलिस्ट वील हॅव टू लूक अपॉट एट इट विथ इट प्रिव्यू. म्हणजे बेजिकली जर ट्रिटमेंट जर पळोवपाक जर गेलो आनी जर वाडिल्लो आसा ब्लॅक फंगस तातूंत भितर
कदाचित फिजिशियन असतले, कदाचित डोळ्याचे डॉक्टर असतले, ENT डॉक्टर असतले, इवन कदाचित न्यूरो फिजिशियन असतले, कारण इट मे अफेक्ट द ब्रेन ऑल्सो. बेसिकली इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. सो हांवें वखदां दिली टोटली क्लियर जातलो अशें कांय ना, पण वी स्टार्ट विथ द मेडिसिन्स which are little different than normal medicines what we routinely use for COVID. दोतोर हें कळटा कशें, टेस्ट कितें आसा काय तुमकां तुमच्या असेसमेंटा वेल्यान कळटा, नंबर एक. आनी दुसरें म्हळ्यार हो फंगस आमच्या शरिराक वतो कसो? पयलीं म्हणजे क्लिनिकल जजमेंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे जेन्ना पेशंट येता आमच्या मनात एक तो विचार असुकूच जाय, हेडेक, नाकांतल्यान रक्त येवप, नाकांतल्यान ब्लॅक डिस्चार्ज जावप, दोळे सुजप, मातशे दोळ्या कडेन हात लावप, पेशंटाक भयंकर दुखप. येस, डेफिनेटली हो पयली विचार आमकां एक्सक्लुजन ऑफ डायग्नोसिस, म्हणजे हे ब्लॅक फंगस असू जायना म्हणून तो विचार करून फुडें सरचो पडटलो. सो दॅट इज वन क्लिनिकल असेसमेंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आजकाल कोरोनाचं प्रमाण वाडिल्ल्या कारणान आमी जे स्टिरॉइड दितात, आमी तांची इम्युनिटी कमी जाता, हो विचार आमकां पयलीं मनाक हाडचोच पडटलो. दुसरी गोष्ट, लॅबोरेटरी अशी एक स्पेसिफीक अशी ब्लड टेस्ट ना अजुनी की जी ब्लड आमकां डायबिटीज कॅटेगरी शुगर चेक कर, डायबिटीज आसा कळटा, तशें अजुनी काय जावंक ना. पण जेन्ना आमकां तो फंगस खातीचेर किंवा भितर तोंडा भितर मेळटा, त्याचो एक पीस काढून आमी लॅबोरेटरी टेस्टिंगाक धाडू शकतात. सो इट इज बेसिकली इट कॅन बी इव्हॅल्युएटेड ऑन द लॅबोरेटरी बेसिस, but it will take some time, 1 or 2 days to confirm whether it is a fungal. It can be done. कमिंग टू आमकां कसो जाता, बेसिकली पयलें कारण म्हणजे आमची प्रतिकार शक्ती जर कमी जर आसा आनी आमी जो तो श्वासांतल्यान जो तो स्पोर भितर घेतात, तातूंतल्यान तो फंगस आमच्या शरिरा भितर प्रवेश करता, नाका वाटे किंवा श्वासा वाटे किंवा तोंडा वाटे, आनी थंय तो सेटल जाता. आनी जर आमी ताचो त्या टायमाचेरच इलाज जर करूं ना, बिकॉज ऑफ अवर लेस इम्युनिटी तो वाडपाची शक्यता आसा आनी वाडत वता. सो अन टायमाचेर या दोतोर, गो हेड. अन टायमाचेर ताका आयडेंटिफाय करप आनी रायट इन द बिगिनींग ताचो ट्रिटमेंट करप आमकां सामकें गरजेचें आसा. एक प्रश्न होतो येता की वेदर दीस इज ट्रान्समिसेबल. एक तकलें येता की आतां कोवीड म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक भंय तो दिसता. वेदर दीस इज ट्रान्समिसेबल. एज फार एज लिटरेचर गोज, इट इज नॉट कंटेजियस. कारण हो फंगस कोणा लागता, ज्यांची प्रतिकार शक्ती कमी आसा तांकां. सो कोरोना प्रमाणे तो एकमेका कंटेजियस अजुनी अशें लिटरेचराचेर ना. सो इट इज लिमिटेड टू वन बॉडी ऑर वन पर्सन ओनली व्हेन इट गेट्स इट. दोतोर, दुसरो विशय जो आशिल्लो तो आज गोंय सरकारान आयव्हरमॅक्टीन टॅबलेट्स वाटपाची एक मास मोहीम सुरू केल्या. IMAचो ह्या गजालीचेर स्टँड कितें? कारण आमी फाटले कांय दीस भरपूर मतां, वाद सगळे पळयले. सो बट मेनी डॉक्टर्स आर रायट नाव प्रिस्क्रायबींग ऑल्सो आयव्हरमॅक्टीन जे कोवीड पॉझिटिव्ह आसात तांकां. सो फ्रॉम IMA स्टँड पॉयंट तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? Considering the present scenario of surge of corona, definitely I would say ivermectin, which has been tried. There are two groups, म्हणजे एक ना म्हणपी एक हय म्हणपी, पण I would be biased towards हय. ओके. सो सध्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आमकां कोरोनाचो मेळूंकच ना आनी कदाचित मेळचोय बी ना एक्सेप्ट फॉर वॅक्सिन्स. I would still go with it. Yes, everybody should be taking the prophylactic treatment of ivermectin. सो आता जे सरकारान जे केलां तें घेवप, तें नॉर्मली आमी जे दितात तें घेवप, तातूंत भितर फरक आसा. फॉर एक्झाम्पल, आता आमी जे दितात ते कशें दितात, पयलो डोस पयल्या दिसाक, तिसऱ्या दिसाक, पांचव्या दिसाक, आनी एवरी वीकली टील द पॅन्डेमिक इज ओवर. पॅन्डेमिक म्हणजे जो पर्यंत ही साथ आसतली ते पर्यंत चालू दवरपाचें. आता सरकारान जे केलां तें कशें आसा, 1 टॅबलेट फॉर 5 days. Which is 1 tablet for 5 days is something जे प्रोटोकॉल तुम्ही कोविड पॉझिटिव्ह मनशाक फॉलो करपा लायतात. बरोबर बरोबर. सो आता सरकार जे म्हणटा की वेदर यू आर पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह ऑन अ मास स्केल आमी वाडटात म्हणून, वॉट इज द आयडियल सिच्युएशन? म्हणजे ते घेवप कश्यो टॅबलेटी? नाही, बेसिकली कशें आसा, देर वॉज अ स्टडी मेड, जे पॉझिटिव्ह आशिल्ले तांकां आयव्हरमॅक्टिनचो डेफिनेटली फायदो आयिल्लो आशिल्लो. सो तो विचार करून, ह्या स्टडीचो विचार करून, जी एक्सपर्ट कमिटी जी आशिल्ली इन द हेल्थ सर्विसीस, तातूंत भितर प्रायव्हेट डॉक्टर आशिल्ले आनी सरकारी डॉक्टर आशिल्ले, त्यांनी म्हणून हो विचार केलो जर ताचो फायदो जाता तो घेवपाचो. आता आयडियली ही टॅबलेट जी आसा ऑन एम्प्टी स्टमक बिफोर ब्रेकफास्ट घेवपाची आसा फॉर 5 days. आनी तें जर घेतलें कदाचित तातूंतल्यान मुखाल्लो रिसर्च जावपाचो जातलोच फुडें, तातूंतलें कितें बरें वायट आसा आमकां कळटलेंच, पण डेफिनेटली ह्या टायमाचेर मातशी तरी आमची प्रतिकार शक्ती वाडली, प्रोफायलॅक्सीस घेवन आमचे जर एक
कोरोना कडेन झगडपाची जी शक्ती आसा ती वाडली, आय विल डेफिनेटली गो फॉर इट. सो आयएमएचो स्टँड आसतलो, येस वी विल गो विथ द प्रोफायलॅक्सीस वॉट इज बींग put forward right now. सायड इफेक्ट्स दोतोर कितें आसात बिकॉज इफ यू आर गोईंग ऑन अ मास स्केल फॉर द एंटायर पॉप्युलेशन हाचे सायड इफेक्ट्स आसात कितें? आता सायड इफेक्ट नॉर्मली खंयची इवन पॅरासिटामॉलची जर गोळी जर घेतली, ऍसिडिटी मातशी जवळजवळ हे आसतालेंच. आता 100रांतले वी कॅनॉट बी 100% शुअर की 100रांतले 2 पेशंटाक सायड इफेक्ट जावचे ना. डेफिनेटली सायड इफेक्ट कितें जावं शकता. इट मे बी रिएक्शन ऑल्सो, इट मे बी सम ऍसिडिटी ऑल्सो. पूण ताजो जो मोर पर्सेंटेज ऑफ बेनिफिट जी आसा ती आमकां पळोवची पडटली आनी 1-2 सायड इफेक्ट कदाचित नजरेआड करचे पडटले. पूण इफ एट ऑल सायड इफेक्ट जर विचारात जर घेतले रादर दॅन नॉट टेकिंग इट, वी आर गोइंग टू गिव्ह मोर हार्म टू अस. तुम्ही म्हणतात एंटायर पॉप्युलेशन टेकिंग इट इज नॉट ऑड. Entire population of Goa should take it. Whether they are vaccinated, not vaccinated, they should take it. Because prophylaxis is for everybody. म्हणजे जाणी वॅक्सिन घेतला ताणी घेतली म्हणून काय प्रॉब्लेम ना. Absolutely काय ना. According to the studies right now, absolutely not. कारण वॅक्सिन घेऊन सुद्धा आमच्याकडे आता केसी असतात, एक डोस वॅक्सिन घेतला ते पॉझिटिव्ह आल्या, दोन त्यात थोडे ट्रिकल झाल्यात केसी. सो डेफिनेटली one has to go for the prophylaxis. एक गजाल दोतोर ताजी उपरांतची बातमी आयली की WHO इज नॉट रेकमेंडिंग इट म्हणून. सो हाऊ डू यू लुक एट इट? WHO सेईंग नो, गव्हर्नमेंट सेईंग येस, लोकांच्याय तकल्या भितर एक संभ्रम तयार जाता. ताका तुम्ही कशी जाप दितात? ऑलवेज जेन्ना कितें मार्केटा भितर येता, ऑलवेज देर आर टू थॉट्स. एक ताजे सायडीच्यान वचपी आनी एक नेगेटिव्ह वचपी. नाव आमी जे basically there are no proper studies which are 100% to say it is yes or it is no also. There are studies which go for ivermectin, there are studies which go for negative for which are not going for ivermectin. आता WHO जी स्टडी जी आसा बेसिकली ती स्टडी इज ऑलवेज सॉर्ट ऑफ कशी असता की यू हॅव टू हॅव अ मेजर पर्सेंटेज ऑफ पॉप्युलेशन टू बी स्टडी. सो स्टील WHO असे 100% सांगू शकणार ती घेच नका. कारण देर आर रिसर्च वर्क, देर आर रिसर्च पेपर्स, देर आर स्टडीज विच आर शोन द बेनिफिशियल इफेक्ट. सो WHO जर कितें जर म्हटलें, आमी आमचे गोंय राज्याचे जर पळयलें, आमकां कितें दिसता, आर वी गोईंग विथ WHO स्टँडर्ड्स अँड नॉट तशें जर पळोवपाक गेल्यार WHO कितले मेडिसिन जी आसा ती आतां नाका म्हणून सांगत जाल्यार. बट वी आर ऑलरेडी बीन युजिंग इट अँड डुईंग इट. तुम्ही म्हणतात वॉट गोस वेल फॉर युअर लोकल पॉप्युलेशन हो तुमचो जो एक्सपिरियन्स ऑन ग्राउंड आसा, दॅट एक्सपिरियन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन प्रेझेंट सिच्युएशन. 100% आय विल गो विथ दॅट. कारण आमचे जे आमकां जो बेनिफिट आसा तो आमी घेवचोच पडटलो. सो तो म्हणटा तुम्ही तुमच्या दोतोरांचो ऑन ग्राउंड एक्सपिरियन्स जो आसा तो एक्सपिरियन्स पॅन्डेमिका सारकी सिच्युएशना भितर दॅट टेक्स प्रिसिडन्स. डेफिनेटली येस. दोतोर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. कारण म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट इनपुट्स ते गोंयाक पावले ब्लॅक फंगस. सगळे जाण काल सावन एक डिटेल्ड एनालिसीस जाय आशिल्ले लोकांक तुम्ही दिलें, इतली बरे तरेन दिलें, कोंकणींतल्यान दिलें. सो बरें दिसलें. थँक्स अ लॉट. जशे दीस वतात तशें परत उलोवया. आनी म्हाका दिसता वी आर इन अ सिच्युएशन where all these kind of expert advice and insights are the only thing that are going to help us and save us. So, Dr. thanks a lot for joining. Thank you.